भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक दैवीक काकुळतीचें बरें फेस्त हांव मागतां. काकुळतीन बरलोलो जेजू तुमकां सुमेस्तांक आपणाच्या त्या कुरपे देण्यांनी, काकुळतीच्या आशिर्वादांनी तुमकां तुमच्या कुटुंबाक बरो सदांच ताच्या सांगातपणान सांबाळूंक हें जावन आसा आमचें खालतें आनी प्रामाणीक मागणें तुमकां सुमेस्त पासून. आयच्या दिसा व्हड एक चारित्रीक घडीत आमच्या इगर्ज मातेंत घडचें आसा. तें जावन आसा पापा जुआंव 23वो आनी जुआंव पॉल II ह्या दोगां पापसाहेबांक पापा फ्रांसीस रोमांत पापसाहेब सांत म्हणून परगडटा. धन्य देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो, कित्याक म्हळ्यार आमच्याच गांवाक आयिल्लो पापा जुआंव पॉल II तशेंच इगर्ज मातेंत जायत्या नवेसांवाक कारण जाल्लो पापा जुआंव 23वो आमकां सांत जावन प्राप्त जातात. हें एक आमचें व्हडलें बेसांव देवान आमचेर ओतलें म्हूण सांगयता. धन्य देवाक असल्या देण्या खातीर आमी अर्घां दिता आसतना आमचो नियाळ सांतीपणा विशयंत आनी सांत म्हणून पासाच्या त्या प्रक्रिये विशयंत आमी मुखारसून व्हरया. आतां आयच्या दिसा दोगां जाणांक सांत म्हणून पासाची प्रक्रिया चलता आनी हें कशें जाता म्हणचे सवाल खंडीत जावन आमच्या हर एकल्याच्या मनांत आसा. एका व्यक्तीचें सांतीपण मानून घेवचें जाल्यार अधिकृत प्रक्रिया तो व्यक्ती सरिल्ल्या 5 वर्सां उपरांत आरंभ जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या दाळा त्या व्यक्ती विशयंत त्या गांवच्या लोकांतय आसचें एक्सायटमेंट वो भावोद्रेकपण उणें जाता. कित्याक म्हळ्यार चिंत्या आमच्याच गांवांत एकलो व्यक्ती सरलो, भाग्यवंत जिणी जियेल्लो, सांतीपणाक नांवाडलेलो, त्या दाळा कितें करता हांव स्वाभावीक जावन आमच्या गांवचो व्यक्ती सांत जाय म्हणून आमकां हें खुशी आसता. त्या देखून आमी तसलो एक प्रेशर हेरांचेर वा इगर्ज मातेचेर घालतो आसा. धाकल्याक तुमकां सांगचें तर जुआंव पॉल II सरिल्ल्या वेळार ताच्या मरणा खातीर रोमांत जमो जाल्ल्या लोकांची एकच बोब आसली, सांतो सुबितो, म्हळ्यार आतांच ताका सांत म्हणून परगट करी जाय. सांत म्हणून परगट करचे खातीर कांयच ताचें थंय उणें पडनातलें. जाल्यार त्या घडयेचो तांचो उलो कितें दाखयता की म्हळ्यार तांचें तें एक एक्सायटमेंट इमोशनल आउटबस्ट. पूण तशें लोकांक भोव मारलेंच इगर्ज माता तांचें सांतीपण मानून घेना. 5 वर्सां तरी जाय. पूण मदर तेरेजा आनी पापा जुआंव पॉल II हांकां त्या रुलींतावन मेकळें केल्लें आसा. 5 वर्सांच्या की पयलेंच तांचें सांतीपण वळखून घेवचें एक प्रक्रिया सुरू करच्याक इगर्ज मातेन परवानगी दिल्ली आसा. कित्याक तांचें सांतीपण स्पश्ट दिसतालें देखून ही एक रूल वा तांकां बेगीनच सांत म्हणून परगटची प्रक्रिया इगर्ज मातेन चालू दवरलेली आसा. आतां ही प्रक्रिया कशी सुरू जाता की म्हळ्यार त्या गांवच्या लोकांनी तो व्यक्ती सरिल्ले उपरांत ताका अधिकृत रितीन भाग्यवंत म्हणून पासाचे खातीर थंयच्या त्या दियेसीसीच्या गवळी बापाक तांणी मेळोवंक जाय आनी अधिकृत रितीन मनवी करूंक जाय. जावं पुरो एक धार्मीक वोर्द वा धार्मीक मेळ तांचे थंय असो व्यक्ती सरला जाल्यार तांणी भिसपाक मेळ येता, वा एका फिरगजेच्या लोकांनी सांगाता मेळून भिसपाक ही मनवी करी येता, वा एका दियेसीजनींच आपणाच्या गवळ्याक ही मनवी दिवं येता. आनी अशें मनवी केल्ले उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाता.
इन्वेस्टिगेशन सुरू जाता आनी ताच्या पयलें एकलो पोस्टुलेटर आसता ताणें ही मनवी बिस्पांक दिवंक आसा आनी बिस्प कितें करता की म्हळ्यार रोमातावन निहील ओपसतात म्हणजे परवणगी जोडलेले उपरांत अधिकृत रितीन इन्वेस्टिगेशन चालू करता. एक ट्रायब्युनल डायसिजन ट्रायब्युनल म्हणटात तें तो उक्तें करता आनी ह्या ट्रायब्युनला मुखार हर एका साक्षीदारांक तो आपयता आनी आपोवन तांची साक्ष कितें आसा म्हणजे एक व्यक्ती आपणाच्या जिवितांत क्रिस्ती मौल्या खंयच्या सर्व रितीन तो जियेला जावंक पुरो प्रत्येक जावन देवशास्त्रीय गूण खंयचे की म्हळ्यार भावार्थ बोरवोसो आनी मोगो हे गुण ताच्या जिवितांत असाधारण रितीन कशें तो जियेला ह्या विशीं व्यक्तितावन तो विवर आपणायता. मात्र न्ही जायतीं दस्तावेजां तयार करूंक आसा हाचो सगळो तपशील तर्जुमो ह्या ट्रायब्युनलान करूंक आसा. हे सर्व संपले उपरांत ही दस्तावेजां तयार केल्ली रोमाक पावतात. आमकां कळीत आसा रोमांत जायते विभाग आसात आनी सांत म्हणून पासारच्याकी एक विभाग आसा ताका आमी म्हणटा कॉंग्रिगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स. भाग्यवंत व्यक्तीक सांत म्हणून पासारचे सगळें काम ह्या एका कॉंग्रिगेशनान वा वातिकनांतल्या विभागान करचें आसा. थंयसर एकलो पोस्टुलेटर आसा कशें देसाच्या मट्टार आसा तशेंच वातिकनाच्या मट्टारय एकलो पोस्टुलेटर आसा आनी तो कितें करता की म्हळ्यार ही सकड दस्तावेजां परत्यान परिक्षा करता. मात्र न्ही देवशास्त्र्यांची तो सलाह घेता आनी तांचे सहमत मेळ्ळेले उपरांत कॉंग्रिगेशनांत जायते बिस्प आसात जायते कार्दिनल आसात तांकां सांगता घालून तांचें सहमत आसा गे म्हणून तो पळयता आनी हें कॉंग्रिगेशन म्हयन्याक 2 फावटी सांगाता जमता आनी तर्जुमो विमर्शो सकड जाल्ले उपरांत एक डिक्री तयार करून ती पापसाहेबाक दिता आनी पापसाहेब हांचो विवर मेळ्ळेले उपरांत एका व्यक्तीचें सांतीपण मानून घेता आनी तांचें सगळीं जिवीत क्रिस्ती जिवीत असाधारण रितीन जिवन क्रिस्ताक साक्ष जाल्ले खातीर तांचें पवित्रपण तांचें सांतीपण वळखून घेता आनी त्या उपरांत तांकां भाग्यवान म्हूण पासारचें वा सांत म्हणून पासारच्याक आपणाची अनुमती तो दिता आनी अशें एक डिक्री फायज करून इगर्समातेक परगट रितीन तो पासारता. ही जावन आसा भावनो आनी भयणो एक प्रक्रिया इगर्समातेंत कशें एका व्यक्तीक सांत म्हणून पासारतात गे म्हणून. आतां ही प्रक्रिया चलता आसतना हांगासर 4 विभाग आसा म्हणून सांग येता. पयलें जावन आसा देवाचो सेवक. देसाची अंतर एका व्यक्तीक सांत म्हणून परगटची प्रक्रिया चलता आसतना ताका देवाचो सेवक म्हणून म्हणटात, सर्वेंट ऑफ गॉड. ताचे उपरांतले हंत जावन आसा वेनरेबल. वेनरेबल म्हळ्यार गौरव अर्थ वा मानाक फावो जाल्लो म्हणून अर्थ. ह्या व्यक्तींत आसचे सुगुण, ह्या व्यक्तींत आसचें बरेंपण इगर्समाता मानून घेता, पूण त्या व्यक्तीक सार्वत्रीक रितीन मान मेळचें तावन आडवरला. एक सीमित मट्टाचें सांतीपण वळखून घेवचें म्हण आमी सांग येता. आनी ताचे उपरांतलें हंत जावन आसा भाग्यवंत वा ब्लेस्ड म्हण आमी सांगता. आनी हो अवकाश कोणाक लाभता? कोणाच्या मजतीन एक अजाप घडलां तें मेडिकल वैद्यकीय तपासणी करून हेर जायते तपासणी केल्ले उपरांत मात्र इगर्समाता तें मानून घेता. आनी कोणाच्या व्यक्तीच्या विनवणेतावन असलें एक अजाप घडलां ताका भाग्यवंत म्हणून पासारतात. हांवें म्हळें भाग्यवंतपण वा भाग्यवंत म्हूण पासारलेल्याची तें लोकां मोगाळाय एका प्रादेशीक मट्टाक मात्र आसता. आनी त्या उपरांत आनी एक हंत वा निमाणो हंत जावन आसा सांत म्हणून परगटचें.
आनी सांत म्हूण परगटचें अंतीम हंत जावन आसा आनी अशें जायचें जाल्यार भाग्यवन म्हूण पास जालेल्या उपरांत त्याच व्यक्तीच्या विणवणेन आनी एक आजाप घडोवंक जाय आनी हाचेय तपशील तर्जुमो जाल्ले उपरांत मात्र इगर्ज माता तें मानून घेता आनी सांत आख्ख्या इगर्ज मातेक तो फावो जाता आनी ताका मान दिवंक आमकां पापा साहेब उलो दिता. हे मोठव्यान सांत म्हणून पासारची प्रक्रिया आनी तशेंच सांत म्हणून पासारच्या त्या हंतांनी आसचे विविध मुळावे हंत आमी समजून घेतले. इतलें समजले उपरांत भवन आनी भयणीनो, पात्रोन सांत म्हळ्यार कोण गी म्हणून आमी जाणा जावचें गरजेचें. आमकां हर एकल्याक पात्रोन सांत आसात. आमच्या इगर्जेक पात्रोन सांत आसात. आमच्या दियेसिसीक आमच्या संघ संस्थ्यांक पात्रोन सांत आसात. हांचो पात्र कितें गे म्हणून आमी पळोवन घेवया. 4थ्या शतमानांत इगर्जो सांतांच्या नांवाखाल वा आश्रयाखाल दाखल केल्लें आमकां दिसून येता. उरिल्ल्या हंतांनी सयती पाप साहेबांनी एक प्रत्येक पात्रोन सांत म्हणून परगटचेंय आसा. ह्या दिसांनी वर्ल्ड यूथ डे चलता. त्या वेळार कितें करता की म्हळ्यार पाप साहेब त्या एका गडिताक एक पात्रोन सांत परगट करता आनी मुखार चलच्या पोलंडान चलोवंक आसच्या वर्ल्ड यूथ डेक पापा फ्रांसिसान येदोळूच पात्रोन सांत परगटला आनी तांतलो एकलो जावन आसा आज सांत म्हणून परगट जावचो पापा जुआंव पौलो दुसरो. ह्या हर एका पात्रोन सांताक सांत म्हणून परगटचे मुखांतर तांचें सांतीपण वळखून घेवंक तशेंच तांचे आदर्श आमच्या जिवितांत जिवंक इगर्ज माता आमकां उलो दिता. आनी अशें सांत पात्रोन सांत कितें आसात एका विशेष गरजे खातीर, एका विशेष प्रदेशाक लागून असले पात्रोन सांत आसात. दाखल्याक तुमकां सांगचें तर आसिसीचो सान फ्रांसीस हो सर्व परिसरवादीचो पात्रोन, इकॉलॉजिस्ट म्हणटा आमी. कित्याक म्हळ्यार आपणाच्या जिवितांत ताणें परिसराक चड महत्व दिल्लो, परिसराच्या संगती विशयी ताणें शिकयल्लें आनी ताचें आदर्श पाळचे मुखांतर परिसरांतय प्रकृतींतय आमकां आसची जबाबदारी ती आमी जिवंक साध्य आसा. सान फ्रांसीस दे सेल्स हो एक बरो बरयणार आनी त्या देखून तो सर्व लेखकाचो तशेंच सर्व पत्रकर्त्यांचो तो पात्रोन जावन आसा. डॉन बॉस्को हो कितें करतालो, दुबळ्यांतय भुरग्यांतय तो मेळटालो, तांकां शिकयतालो आनी त्या देखून तो युवजनाचो पात्रोन जावन आसा. आसिसीची सान क्लेर ही टीव्हीची पात्रोन. तुमकां आयकून अजाप जावंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार तिच्या जिवितांत विशेष पिडेक लागून तिका मिसान भाग घेवंक जायनातलें. त्या देखून टीव्ही मुखांतर संवसाराच्या कैंगी एका पंथान चलोवंक आसचें मिसाचें बलिदानांत ती भाग घेतलेली आसा आनी ह्या एका विशेष कारणाक लागून तिका टीव्हीचे पात्रोन म्हणून आपयलेलेंय आसा. अशें इगर्ज मातेंत देवदूतांके पात्रोन म्हणून आपयलेलें आसा. अशें केन्ना आमी एका निर्दिश्ट सांताच्या आदर्शकाल जिवंक प्रयत्न करता आनी विशिश्ट संदर्भार ताच्या मागण्याचो आदार मागता त्या दाळा हे पात्रोन सांत आमच्या कुमकेक येतात. आतां आनी एक सवाल कितें म्हळ्यार सांत भाग्यवंत म्हणून मांडटा आसतना खंडीत जावन तांच्यो इमाजी आमच्या घरांनी आसात, आमच्या इगर्जेनी आसात, तांची पांयनेलां आसात आनी अशें तांच्यो इमाजी आनी पांयनेलां दवरचे मुखांतर आमी मुर्ती पुजा करना गे, हें करूंक आडवरलां. ही एक निजाकी मुर्ती पुजा गे म्हणजे सवाल आमच्या मोतीन उदेता खंडीत वाजपी. आनी जायते पोटी प्रोतेस्टंट भावांनी आमकां सांगचें आसात तुमी कातोलीक इमाजी दवरतात, पिंतुरां दवरतात, पांयनेलां दवरतात, त्या देखून तुमी देवाच्या पयल्या उपादेशाक विरोध घेतात. ह्या विशयींत कशें आमी समजोवचें.
भोवन आनी भिण्णो एक सादें सवाल हांवें तुमकां विचारचें जाल्यार तुमच्या हर एकल्याच्या घरांत आल्बम आसात. कितें आसात? आल्बमांत कितें आसा? आल्बमांत फोटो आसा. कितें आसा? तुमच्या घरांत जावंक पुरो, तुमच्या दफ्तरांत जावंक पुरो पायनेलां आसात, फ्रेम घाल्ली फोटो आसा. कित्याक? जावंक पुरो अंतरलेल्या तुमच्या कुटुंबाच्या सद्याची वा जावंक पुरो तुमकां मोगाच्या व्यक्तीची, जावंक पुरो कुटुंबांतावन भायर आसलेल्या व्यक्तीची फोटो आसा. कितें आसा? कितें आसा की म्हळ्यार त्या व्यक्तीचो तुमी मोग करतात. त्या देखून तांची फोटो आसा, तांचो आल्बम आसा. ती व्यक्ती जावंक पुरो सरल्यांत, अंतरल्यांत वा घरांतावन भायर आसात, ती आनीकय तुमचे लागींच आसा म्हणसो एक अनुभव तुमचे जावन तुमकां जावचे खातीर कितें करतात? तुमी फोटो दवरतात. मात्र न्ही त्या व्यक्ती विशीं हेरांक तुमकां सांगूंक जाय जाल्यार ती फोटो दाखोवन तांचे विशयींत तुमी सांगतात. ह्यो सर्व कारणाक लागून तुमी कितें करतात? आल्बम दवरतात, फोटो फ्रेम घालून दवरतात. पूण कोणीय तुमी त्या व्यक्तीक आराधन करूंक हे फोटो दवरनात वा हे आल्बमी दवरनात. हो जावन आसा फरक मुगाळ भोवन भयणीनो मुर्ती पुजा आनी आमी सांतांक दिवच्या मानांत. सांतांची फोटो, सांतांची इमाजी आमी दवरचे मुखांतर तांकां आराधन करना, तांचे मुखार सरपडना. बागार तांची ती इमाज, तांचे तें पिंतूर पळयतना तांचें जिवीत आमकां दिसून येता. आनी तांचें जिवीत कितें जावन आसलें? क्रिस्ताचें जिवीत. त्या देखून तांचें जिवीत पळयता आसतना क्रिस्ताचो आमकां उडास येता आनी त्या वाटेन आमकां चलोवंक सुलाभ जाता. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार सांत तोमासाची इमाज आसा म्हूण चिंत्या वा पिंतूर आसा म्हणून चिंत्या. कितें उडास येता? तोमासाचें जिवीत आमचे दोळ्या मुखार येता. क्रिस्ताचो आनी ताचे मदलो संबंद जावंक पुरो क्रिस्तातय ताणें उसारलेलो भावार्थ, त्या पयलें ताणें उसारलेलो तो दुबाव, मात न्हय आमच्याच देशांत सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें सोंसले कश्ट आमच्या मोतीक उडास येतात. कोणी आमी ताचे मुखार वचून सरपडना, ताका आराधन करना. उडास दवरया, आराधन केवळ सर्वेस्पर देवाक मात्र फावो. कलकत्ताच्या मादर तेरेसाची फोटो आसा वा इमाज आसा, ती पळयतना कितें जाता? दुबळे धाकट्यातय तिणें दाखयल्लो मोग, ती दयाळय आमकां उडासाक येता. आसिसीच्या सान फ्रांसाची इमाज आसा, परिसरवादींचो पात्रोन तो जावन आसा. आनी अशें आसतना परिसरांतय ताणें दाखयलेलो मोग, ताका आसलेली काळजी, ताका आसलेलो हुस्को आमकां मोतीक उडास येता. आनी तसलोच हुस्को आमी आमच्या परिसरांतय दाखोवंक जाय म्हणून आमकां ती इमाज वा तें पिंतूर आमकां दाखयता. आमी कोणीय ताका आराधन करिना, ती मुर्ती पुजा जायना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. पूण तशें करचे मुखांतर, तसले इमाज, तसले पिंतूर वा तस्वीर दवरचे मुखांतर आमकां त्या व्यक्तीचो उगडास येता आनी त्या व्यक्ती तावन आमी प्रेरण जोडूंक शकता. आमी हर एकले सांता लागीं मागता. हांवें म्हळें आमकां आमचेच म्हणले सांत आसात, पात्रोन सांत आसात. कित्याक आमी सांता मुखांतर मागचे? डायरेक्ट जावन कित्याक देवा लागीं मागोवंक जायना. आनी एक सोंपें सवाल हांवें तुमकां सांगचें तर खंडी जावन कश्टां संकश्टाक वळख जाल्ले दळा आमी हर एकल्यांनी एका ना एका व्यक्तीचो आदार मागला. एका ना एका व्यक्तीचो आदार मागला. म्हजे खातीर मागा म्हूण आमी सांगलां. कितें आमी अशें म्हणटा? कितें म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्ती लागीं आमकां साळावळ आसा. साळावळ आसा. आमी परकी व्यक्ती लागीं अशें मागोवंक सांगना. साळावळ आसा जाता म्हणटना कितें जाता? म्हजें प्रॉब्लेम कितें, म्हजें कश्ट कितें तें तो व्यक्ती समजून घेवंक शकता. त्या दळा ताचें मागणें परिणामकारी जाता. तिसऱ्यान तो व्यक्ती देवाक लागीं आसा.
तो व्यक्ती देवाक लागीं आसा. त्या देखून आमचे वयर कितेंय कश्ट आयले जाल्यार पयलीं आमी फोन करचें जावंक पुरो आमच्या फिरगेसबिकाराक, जावंक पुरो भितरल्या माद्रेंक, वा जावंक पुरो सिस्टरांक, वा एक कोण देवा लागीं आसा, कोण बरें जिवीत जियेतें आसा, कोण पवित्रपणाची जिवीत जियेन आसा, जावंक पुरो तो लायक वा जावंक पुरो धर्मीक, तसले व्यक्ती लागीं आमी मागण्याचो आदार आशेतां. हिंस तत्व मोगाळ भाव आनी भयणीनो, सांता लागीं आमी करच्या मागण्याक वा विनवणेक लागीं करी येता, लागू करी येता. कित्याक म्हळ्यार सांत आमच्यागी मुखार गेल्यात, देवाच्या लागीं आसात अशें म्हणटना तांचे लागीं मागलें जाल्यार ते मिडिएटर्स जावन, मध्यवर्ती जावन आमचें मागणें देवाक पावयतात आनी देवा तावन कृपा जोडून आमकां दितात. ते आमकां फावो करिनात, पूण देवाची कृपा मागोवन तांचे मुखांतर आमकां ते धाडण दितात. हें जावन आसा खरी शिकोवन इगर्ज मातेची. त्या देखून मोगाळ भाव आनी भयणीनो, थोड्या विशेश संदर्भांनी आमी थोड्या सांता लागीं मागचें आसा. चिंत्या भायर पडिल्ली वस्त मेळ्ळी जाल्यार कोणा लागीं आमी मागतां? सांत आंतोनी लागीं आमी मागतां. मागलें मेळोंक ना, ह्या संदर्भार आमी कोणा लागीं मागतां? सा वेरोलिका लागीं मागतां. कित्याक म्हळ्यार तिच्या 20 वर्सांच्या निरंतर मागण्याचो फळ जावन कितें जालें? तिचो पूत आगोस्तीन बदललो. तिणें चिंतिनातिल्ले रितीर तिचें मागणें देवान आयकलें. कितें जालें? आपणसो पूत जिवीत बदलोवंक लागलो. मात्र न्ही, इगर्ज मातेक एक सांत प्राप्त जालो. इगर्ज मातेचो तो दोतोर जालो. इगर्ज मातेचो तो दोतोर जालो. त्या देखून ह्या रितीने आमी सांता लागीं मागोवंक साध्य आसा. भाव आनी भयणीनो, आनीकय थोडे विवर सांतीपणा विशयंत, सांतांक परगड करचे विशयंत आसात, पूण वेळाचो अभाव आसा. आनी एक पावट मेळ्ळे वेळार ह्यो संगती आमी जाणा जावंक प्रयत्न करया. आनी अशें म्हणटा आसतना, सांत म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्याक असलें जिवीत जिवंक आपयलां म्हण हांवें सांगलें. आनी ह्या संदर्भार नमन बाळूक जेजूच्या आदल्या नोव्हेंबर अंक्यांत एक लेखन प्रगट जाल्लें आनी थंयसर आसले थोड्यो वळी हांव तुमकां वाचून सांगता. आमकां सांत ह्या काळाचे जाय, मॉडर्न सैंट्स जाय. खंयचे सैंट जाय पळया. वेल आनी लोभ नातले सांत आमकां जाय. पाद्री माद्री न्हय आसचे सांत आमकां जाय, म्हणजे लायक सांत आमकां जाय. जिन्स आनी स्निकर्स न्हेसलेले सांत आमकां जाय. फिल्माक वेतेले, संगीत आयकोवचे, फ्रेंड्सां सांगाता भोंवचे सांत आमकां जाय. देवाक प्रथम स्थान दिवन आपणाची बडाय विसारचे सांत आमकां जाय. सदांच्या मागण्याक वेळ दिवचे आनी परिशुद्ध तशेंच निश्कळपणान डेटिंग करचे सांत आमकां जाय. 21व्या शेंकड्याक अनुसार जावन आध्यात्मीकपणान वाडचे सांत आमकां जाय. आदल्या काळाचे न्हय, पूण प्रस्तुत वेळा काळांत जियोवचे सांत आमकां जाय. संवसारी जियोवन संवसारांत सांतीपणाक वेंगलेले, संवसारांत पळोवन वसनात असले सांत आमकां जाय. खंयी एका पर्वताक वचून, खंयी एका रान मोल्यांत जिवोवचे सांत न्हय. भागार ह्या काळार ह्या संदर्भार सर्व कश्ट दूख फूड करून, समस्ये पंत फोना फूड करून जिवोवचे सांत आमकां जाय. मुखारसून आसा पळया. कोक पियोवचे, हॉटडॉग खावचे, जीन्स न्हेसचे, अंतर्जाळान हळलेले, संगीत आयकोवचे, फेसबूक वापरचे, वॉट्सॅपार आसचे सांत आमकां जाय. येवकरिस्ताच्या मोगान भरलेले, विकेंडांनी मित्रांच्या सांगाता पिझ्झा खावचे, सोडा पियोवंक लज नासचे सांत आमकां जाय. फिल्म, थिएटर, संगीत, नाच, खेळांत असक आसचे सांत आमकां जाय. सोशियल उक्त्या मनाचे, निराळ इश्टगतीचे, कुशाल आनी बरे सांगाती जावन आसचे सांत आमकां जाय. आखरेक म्हळ्यार संवसारान आसून, संवसारा भायर धांवून वचोन न्हय, भागार संवसारान आसून संवसारांतल्या परिशुद्ध आनी बऱ्या वस्तूंक पसंद करचे
पूण संवसाराचेच जायनातले सांत आमकां जाय. खंडी जावन असले सांत आमकां जाय आनी तसलें जिवीत जिवंक आमकां हर एकल्याक आपयलां. तशें म्हणटना सांतीपण खंयीय वचून जिवोवच्यांत एक विचित्र जिवीत जिवोवच्यांत आटापण ना मोगाळ भावने भयणीनो. आमचें सालतें जिवीत देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जावं पुरो एक याजक, जावं पुरो एक धार्मीक, जावं पुरो एक लायक, जावं पुरो एक कुटुंबाचो व्यक्ती, आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या बेसाक कायदे आसात, जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी हांवें देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान पाळ्ळी, विश्वासपणान ती केली जाल्यार तीच जावंक पावता एक सलीसायेची वाट सांतीपणाक व्हरून पावची. असलें आपोवणें आमकां मेळ्ळां आनी आज सांत म्हणून परगट जाल्ले पापा जुआंव 23वो आनी आमच्याच गांवाक आयिल्लो पापा जुआंव पॉल II वर्तें मेलफंक्त आनी आदर्श. ह्या सांतांच्या आदर्शान आमचें जिवीत आमी जिवंक प्रयत्न करया आनी एक दिसा आमचें नांवूय त्या सांताच्या मेळान भरती जावं म्हूण आशेवया. कित्याक आशा आसूंक जाय, सपन येवंक जाय, त्या वेळा मात्र तें वास्तविकतेक पावता. सांताच्या मेळांत आमची नांवां भरती जावंक ना तर निराशी जावची नाका, पूण त्या आशेन त्या बरवशान जिवया. असलें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं परत्यान तुमकां एक फावटी दैवीक काकुळतेच्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वादां घाल. आमेन.